The residents of Data Rame and Bhati villages in Sangam have been waiting for a proper road for over 5 decades, highlighting a long-standing infrastructure challenge in the region. Despite repeated attempts by the local panchayat to construct or improve the road, projects have repeatedly been halted by forest authorities, leaving the communities isolated and struggling with basic connectivity. The lack of a proper road has impacted daily life, including access to schools, hospitals, markets, and essential services. Residents report difficulty in transporting goods, attending educational institutions, and seeking medical care, especially during the monsoon season when existing paths become treacherous and unsafe. Community leaders have repeatedly appealed to both local and state authorities to prioritize the construction of a proper roadway, citing the urgent need to improve livelihood opportunities and safety for villagers. They argue that a well-built road would not only enhance connectivity but also stimulate economic development by easing transportation of agricultural produce and enabling better access for tourists visiting the area. Locals express frustration over the bureaucratic hurdles, stating that the intervention of forest authorities, though intended for environmental protection, has stalled essential development for decades. Villagers stress the importance of a balanced solution that safeguards the environment while providing critical infrastructure for their daily lives. पळय बाबा ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता तेन्ना कुवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा आजून चालू जावना कित्याक आमी येयल्ल्या तांकां सांगता कर कर कोण करना तेन्ना लग्न जालें हांगा म्हाजी भुरगीं जालीं 2 जाणां भुरग्यांची भुरगीं जालीं तरी हो रस्तो जायना थंय फाटली फॉरेस्टान माती मारली तेन्ना मातशें चेडूं येतालें तें पडलें आनी इतलो आमकां ह्या रस्त्या लागून त्रास जाता तेन्ना ह्या आमदारान हो आमदार आमचो आसा त्या आमदारान हो रस्तो करचो त्याची पगार हो कोण करूंक शकना तेणेच करपाचो हो रस्तो म्हणून हांव तेजे कडेन सामकी विनंती मागता की तेणें हो रस्तो करून आमचो दिवचो. The Dataram Bhati road issue reflects a broader challenge faced by many remote villages in Goa, where communities continue to fight for access to basic amenities while navigating regulatory and environmental constraints. रस्त्या त्रास जाता पळय आमगे भुरगीं बाळ हे रस्त्यान गळटा कळ्ळें तुका इतलो आमकां कोण तरी जाल्लो कित्याक लागून पळय एक फातर पडटा हें करता कोण बावडो कित्याक गाडयेर आसल्यार कोण काडून उडोवपाक शकना कित्याक आमी कशें पडत ते भुरगीं सकाळी फुडें कामां वयतात जावं कोण आपआपल्या पोटा बरी वयता कळ्ळें तुका कोणूच वासपूस ह्या रस्त्याक करना कोणूच करना कित्याक रस्त्यान येता वयता कितले लोक हे पात्रांव थोडे लोक ना पूण कोणूच ह्या रस्तो बाबतो करया आमी अशें म्हूण कोणाक उतरना कळ्ळें तुका. आतां आमदारा बी केन्ना म्हणलें तुमी आमदारा 1 पाट 2 पाट केल्ले मेवळे आमी आमदार म्हणटा करया करया तुमी आतां पास जावन येवपा जाय म्हणटा ताजे पयलीं कवर मारलेलें न्हू तेजेर कवर मांडून घेवन गेले न्हू फॉरेस्टान घेवन गेले जाल्यार ताका कोण तरी बंदी दिली जाल्यार तो रस्तो उरता जालो न्हू आमी आज आमी मरतले वयतले फाल्यां काणी आमी भुरगीं बारीक आहा ती सादारण जातली ती हेच जिवन हांगा काबार करचे पडलें आमी घरदार बांदले म्हणटना घरदार घेवन आसा म्हणटना खरें गाठ जाणटे लोक मेले म्हणटू जाल्यार आमी आहा ते बी केन्ना जाल्यार मरतलेच वाचचे ना म्हळ्यार फाल्यां सकाळी हे भुरग्यांक फाल्यां सकाळी परिणाम कितें कितले वर्स जाले आतां आसा म्हाका आतां 60-70 वर्सां वयर गेली कित्याक म्हागे हेजेर आहा 70 वर्सां वयर आहा म्हाका म्हळ्यार गोवा ना 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 रस्त्याक कोण हेंच करना कोणी एक पाटी रस्तो केलो माती घातली हे फातर घातले ते पळय आतां माती घातले कडेन फॉरेस्टान येयले मरे माती घातली लोक कितले पडलो माती घातले न्ही माती घातले गेले म्हणल्यार पावसा लोकांक परिणाम कितें इतली गाडी मुंगरून पडले त्रास करता तुमकां
फॉरेस्ट करता कितें फाल्यां आनीक रस्तो केल्लो तो पसून पळय फॉरेस्ट येवन हाडून घेत ते कवर मारल्या ते मुगेन वयतात जाल्यार तेजी आडगाय कोणूच दिवपाक शकना. पण मिनिस्टर बी म्हणटात की तुमच्या वांगडा आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते. ते आमचे बरोबर आसा म्हणटात. The residents' call is clear. After 50 years of struggle, they demand urgent action to bring connectivity and development to their village. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.